नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गुप्त मतदान केल्यार मडगांव पालिका दिगंबर आनी बीजेपीच्या हातांतल्यान वचपाची चिन्ना. सरकार पालिका कायदोच बदलता. पालिका कायद्या प्रमाण नगराध्यक्षाची वेंचणूक गुप्त मतपत्रिकेन जाता. ती बदलून हात दाखोवन मतदानाची तरतूद. मंगळारा रात ह्या सर्क्युलेशनांतल्यान कॅबिनेट नोट मंत्र्याच्या घरा धाडून दुरुस्ती पास. आता ताचो अध्यादेश येवपाचो. विजय आनी आपान सरकाराक धुलो. दिगंबर म्हणटा ऑर्डिनन्स काडटा ते सारकेच, सरकाराचो निर्णय बरोबर. जे पळय जे ऑर्डिनन्स काडला ते एकदम बरोबर आसा अशें म्हजें म्हणणें आसा. कारण खंयच्याच एक्टा भितर एकटें काडून म्हाका एकल्यान दाखोवचो प्रिंसिपल तातूंत भितर सिक्रेट बॅलट दवरलें जाल्यार पळय तातूंत भितर सिक्रेट बॅलट ना. तातूंत भितर वयल्यान पळय नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडून जर शो ऑफ हँड्सान करतात जाल्यार इलेक्शन हातूंत कितें सिक्रेट बॅलटान आनी एकटा भितर खंय प्रोविजन केलां? एकटा भितर कांयच ना. विरोधकात आशिल्लो तेन्ना दिगंबराक हे गजालीचो विचारूच येवना काय म्हूण विजयाचो प्रश्न. इतल्या वर्सां दिगंबर कामत आमचे बरोबर आहा तेन्ना ताणें केन्नाच डिमांड करूंक ना की सिक्रेट बॅलेटान इलेक्शन जावचें न्ही म्हणून. बीजेपीन गेलो, शॉक लागलो, बूट लागलो आनी रोखडीच याद जाली की सिक्रेट बॅलेट म्हणटा तें वायट म्हणून, लोकशाही धोकेदायक म्हणून. आनी तो आज डिफेंड करता एक ऑर्डिनन्स कॅबिनेट मूव करता तें. हो कॅबिनेटान नाच. हो फुलोय पापड इतलो जाला की कॅबिनेटाचो स्पोक्समॅन एकूय मंत्री डिफेंड करूंक सोदना. हो ऑलरेडी आपूण चीफ मिनिस्टर जाल्ले भशेन वागता. आम आदमी पार्टीची सरकाराचे हे पावलाक खर हरकत. This is not fair for Goa and the democratic process. This is absolutely subverting the process of democracy. We will oppose this in whatever form. दादागिरीन तुम्ही मागीर कितें करपाचें तें करा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांक लॉजिस्टिक्सांत बरी संद आसा. तरणाट्यांनी ह्या मळार डिग्री डिप्लोमा करचे. कदंबाच्या 42व्या वर्सुकी दीस सुवाळ्यांत मुख्यमंत्र्याचो उलो. मार्गांचें राष्ट्रीयकरण करतनाच कदंबा आनी प्रायवेट बसींक एकठांय हाडपाचो प्लानूय मुख्यमंत्री उलयला. तिकेट डिजिटायझेशनाचोय विचार खंय चल्ला. पार्सल सर्वीस जायराती वरवीं कदंबाची येणावळ वाडोवपाचो मंत्री माविनाचो प्लान. आणि गोवा विल प्ले द मेजर रोल इन गतिशक्ती इन लॉजिस्टिक. म्हणजे जसो मोपा एअरपोर्ट सुरू जालो, MPT सुरवात जाली काय सगळ्यांनी रेल्वे, रोड, रेल्वे, एअरपोर्ट आणि पोर्ट हाची सगळ्याची कनेक्टिविटी दिता आसतना गोंयांत गतिशक्तीचो आमकां खूब पॉझिटिव्ह रिजल्ट्स हे राज्यांत दिसतले. ते सगळ्यांनी आमी पॉझिटिव्ह रित्या घेवचे. आमी लॉजिस्टीक सेक्टरांत खूब मोठो स्कोप आयच्या तरणाट्यां खातीर आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट आनी लॉजिस्टीक ह्या क्षेत्रांत नवीन नवीन ज्ञान आनी नवीन डिग्रीज, डिप्लोमा हे शिकून घेवचे जेणे करून लॉजिस्टिकांत येता त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय. आनी निश्चित रित्या आमी गोंयांत अशा पद्दतीन प्रगती करपा खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नवभारत निर्माणच्यो ज्यो आमकां सांगता की नवभारत निर्माण करपा खातीर हे बदल जे जावपाचे आसा ते सगळे बदल आमी आत्मसात करुया. इलेक्ट्रिकल बसीस आयल्यो आनी नॅशनलायझेशन ऑफ रूट जरी केले आसत जाल्यार आसा त्याच स्टाफाक एकोमोडेट करून हे कदंबा कॉर्पोरेशन्स कशा पद्दतीन सर्वीस दिता आसतना फायद्यान कशें हाडप हाजो विचार कदंबा कॉर्पोरेशन आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हाज्या बरोबर चलयला. तिचेर आमकां खंय तरी सिमो उल्लंघन करपाक जाय. कदंबा एक स्टेप फुडें वचूंक जाय. आमकां प्रायवेट सेक्टरांतल्या बसीस सुद्दां आमच्या बरोबर घेवपाचो विचार सुरू आसा. आमी ऑलरेडी तेजेर एक प्रायवेट सेक्टरांतल्यो बसीस आनी कदंबा मेळोन जर काम केलें लोकांकूय बरी सर्वीस मेळटली आनी प्रायवेटाकूय आनी कदंबाक दोगांयकूय ह्यो गजाली फायद्याच्यो जावपाक शकता. ताजो विचार करून फुडल्या दसऱ्या पर्यंत आमी गोंयांतले काही मेन रूट हे नॅशनलायझेशन म्हणजे प्रायवेट बसी ज्यो रुटार चलता त्योच घेवन करपाच्या विचारांत आसा. पूण आनी कशें आमी थोडे पयशे हाडपा जाय कदंबा. एडवर्टिजमेंट म्हण नाका, पार्सल सर्वीस म्हण नाका, अशे अनेक सुविधा दुसरे भाशेन करपा जाय. वे वी अर्न मोर मनी पॅसेंजर चार्जाचेर काडप ना. आनी कशें आमी कदंबाचे फुटफॉल इन्क्रीज करतले.
हे आमी सगळ्यांनी चिंतून आमी करून दाखयतले. गुजरातांत जाल्ले पर्यावरण मंत्र्यांचे परिशदेंत एग्रो फॉरेस्टाचो विशय आयलो. वेगवेगळ्या गजालींक लाकूड बाकीच्या राज्यांतल्यान हाडचे परस ताची दरेक राज्यांत लागवड करूंक उर्ब मेळची म्हणून स्कीम. गोंयचो पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल परिशदेक गेल्लो. मुख्यमंत्री आनी रान मंत्र्याक घेवन हो विशय खंय फुडें व्हरतले. गोंयच्या CRZ प्लानाचे इश्यू ताणें परिशदेंत काडल्यात. गोंयचो CRZ प्लॅन करतना सरकाराक जाय त्यो सगळ्यो गजाली प्लानान आस्पावीत करूंक मेळूंक ना. गोंयच्या केसीचो वेगळे पद्दतीन विचार जावचो म्हूण मुद्दो काब्रालान मंत्री परिशदेंत काडलो. हो इशू आशिल्लो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट एनवायरमेंट कॉन्फरन्स आनी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लायमेट चेंज तितू भितर खुबश्यो गोश्टी डिस्कस जाल्यो आनी गोंयच्या इंट्रस्टाचेर आमी जे सांगलेले की आमचो CRZ प्लॅन जो आसा हांवें स्पेशली लेटरां दिल्या की आमच्यो ज्यो CRZ रिलेटेड एक्टिविटी आसा आमकां गोंयान 1:4000 स्केल आमकां नोटिफाय करून थ्रू CRZ नॅशनल CRZ दिवच्यो. तेणी सांगलें की आमकां 4000 स्केलीचो प्लॅन आमकां NCSM स्टॅम्प मारून दिल्लो आसा. सेम लायन्स ऑफ 1:25,000 पूण आमकां ऑफिशियली जाय तो हांवें प्रोस्यू केला. तेणी डिस्कस केला कित्याक तेणी नोटिफिकेशन चेंज करूंक पडटा 2011चे. सो हांवें म्हणलें ते फॉलोअप करया. 2019 आमी सांगला की 1:4000 हॅज टू बी नोटिफायड स्टेट ऑफ गोवा नॉट एज एंड स्पेशल क्लॉज आमकां घालचो. दॅट ऑनरेबल CMय प्रोस्यू करता हांवूय प्रोस्यू करता. सो दॅट इज वन थिंग. सेकंडली आमचें जें आशिल्लें कितें आसा CRZ भितर तुमी पळयता गेल्यार की अशें आसता प्लॅन फ्लॅट प्लॅन तेजेर लायन ड्रॉ करता. थोड्या जाग्याचेर आमचे हायलँड आसता ते फ्लॅट करून ते केन्ना भितरलें उदक येवं शकता म्हणजे 500 मिटरा भायर पूण ते हायलँडार केन्ना येवचें ना. सो तेय आमचे जे आसा ते कन्सिडर करपाक लायला कित्याक आमचे स्पेसिफीक आमचे गोंयचे खातीर तुमी पळयला हाझार्डस लायन आनी HTL लायन आर मॅचींग तेच लागे ते भितर वचना. बाकीचे ईस्ट कोस्टार बी 8 किलोमिटर 10 किलोमिटर भितर वयता. सो वी हॅव मेड अ स्पेशल रेफरन्स फॉर गोवा दॅट सिन्स हाझार्डस लायन आनी HTL लायन इज ऑन द सेम लायन विदीन द HTL लायन कॉन्सेप्ट. सो वी हॅव टू कन्सिडर लॉजिस्टिकल म्हणजे टॅक्निकली गोश्टी कन्सिडर करपाचे 2019 करपाक. सो असे खूब इशू आमी घेवन बसले. आय हॅव गिवन लॉट ऑफ लेटर्स रिप्रेझेंटेशन्स आनी दोज आर द थिंग्स वीच वील बी फॉलोईंग अप टू गेट द 2019 एन एक्चुअल प्लॅन रेक्टिफायड आमचे खातीर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. IIT नाका म्हणटल्यांनी एक पावल फाटीं घेवचें. जमनीचे डॉक्युमेंट आसल्यार दाखोवचे. सरकार मोबदल्याक तयार. मुख्यमंत्र्याचो आंदोलकांक उलो. सांग्यार पायीक देवस्थानाची बुन्याद घालतना मुख्यमंत्री उलयलो. 6 म्हयने भितर खंय IIT कॅम्पसाची बुन्याद घालतले. मजगतीं उगे सांगे पालिका वाठारांत आज फाल्यां 144 जमावबंदी. रॅलीचे फाटभुंयेर पोलीस फौज फाटो. हांवें प्रत्येक प्लॅन पळयला ते आसा तांचे जागा आमी एनक्रोच करता. ते सोडून भायली जागा मार्क केल्ली आसा. ज्या जागेक आयज पर्यंत गेली 20-25 वर्सां कोणी कांयच जावंक ना. जे सरकारी जागा हडप करून थंय खंय तरी चिऱ्याच्यो खणी सुरू करप, थंय खंय तरी बाकीच्यो इलिगल एक्टिविटी सुरू करप आनी एकट्या दुसऱ्याचो स्वार्थ, गांवचो विकास न्ही, गांवच्या भुरग्यांचो विकास न्ही. सरकाराचे ध्येय आसा पुराय ह्या परिसराचो म्हणजे त्या परिसरात रावपी 15 किलोमीटर सबंद लोकांचो. सांग्या गावात आमी खंयची तरी एखादी रेड कलर म्हणजे रेड इंडस्ट्री म्हणटा पळय न्ही, ती रेड इंडस्ट्री हाडून घालूंक ना. दीस इज एन एड्युकेशन. आमी जाका म्हणटा की रेड इंडस्ट्री घातल्यार विरोध करूंक फावातलो. हांव अजुनूय सांगता की जे विरोध करतात तांच्यांनी एक स्टेप फाटीं येवचें आनी तांच्यांनी जर अशा पद्दतीचे आपल्याकडे डॉक्युमेंट्स कितें आसत जाल्यार व्हरून डेप्युटी कलेक्टर दिवचे. कॉम्पेन्सेट करपाची तयारी म्हजी आसा. इतले मजगतीं उगे सांगे पालिका वाठारांत 5-6 ऑक्टोबराक 144 कलमां सकयल जमावबंदीची दक्षिण गोंय जिल्ल्याधिकाऱ्यान ऑर्द काडली. IIT आंदोलकांनी आज 5 ऑक्टोबराक सांग्यार रॅली काडपाचो उलो मारिल्लो. आमी दांडो सांग्यां हांगासर जे IIT प्रकल्पा लागून जे शेतकरी अपोज करतात तेजो काल खंय तांच्या आंदोलकांनी आझाद मैदान पणजे अपोज करून तेजे जे 144 इम्पोज केल्ले आसा ताका लागून आयज खंय तरी CM जो फावंडेशन लेईंग फावंडेशन स्टोन घालपाक हांगा पायक देवस्थान येतात ते
ताका लागून हांगा पुलीस फोर्स तशें खंयची गडबड जावची न्हू म्हणून हांगा पुलीस फोर्स आसा. मोस्टली सावथ एरियाक जे पुलीस आसा ती पुलीस फोर्स 1-2-3 बसी आसा. अरावंड 200 फोर्स हांगा डिप्लॉयड केल्ले आसा. जे मुख्य कारण कित्याक खंय तरी आंदोलक जे मुवमेंट करताले विरोध करताले तेंचे खंय तरी प्रसंग येवप लॉ एंड ऑर्डराचो प्रसंग येवपाक जायना म्हणून तेणी तांकां डिप्लॉयड केल्ले आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सांग्यार साकून क्रिस्तालन पेडणेकर. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. सरकार तुमच्या दारी जालें. आज सावन मंत्री तुमच्या दारी. 11 मंत्री आपल्या खात्याच्या मुखेल्यांक घेवन 12 तालुक्यांनी भोंवतले. थंय वचून लोकांचे इश्यू अडचणी समजून घेवपाची तांचेर जबाबदारी. सकाळीं खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा, उपरांत तालुक्यांतल्यो सरकारी कचेऱ्यो, नगरसेवक, पंच, सरपंचांक मेळपाचे. 14 ऑक्टोबर मेरेन मंत्री तुमच्या दारी. मुख्यमंत्री सोडून हेर 11 मंत्र्यांक 12 तालुक्यांच्यो जबाबदाऱ्यो दिल्यात. ब्रेस्तारा सकाळसान मंत्री खाते मुखेल्यांक घेवन कामाक लागतले. 6 ऑक्टोबराक सुदीन ढवळीकार दिवचले जाल्यार 7 ऑक्टोबराक रवी नायक सांग्यार, निळखंड हळर्णकार मुरगांवां आनी गोविंद गावडे साश्टीत. 10 ऑक्टोबराक बाबूश मोन्सेरात फोंड्या, निलेश काब्राल सत्तरी जाल्यार विश्वजीत राणे पेडण्या वतलो. 12 ऑक्टोबराक सुभाष फळदेसाय बार्देजात. 13 ऑक्टोबराक सुभाष शिरोडकार धारबांदोड्या. 14 ऑक्टोबराक माविन गुदीन काणकोणा जाल्यार रोहन खवटे केप्यां दौरो करतलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. जिद्द राखल्यार बायल मनशेक अशक्य कांयच ना. हर्षा नायकान सिद्ध केलां. तें गोंयचें पयलें बायल दृश्टी लायफगार्ड बॅचींतलें. पुरुश प्रधान वेवसाय आशिल्ल्यान हें काम करतना ताका कितल्योश्योच आडखळी येतात, मात तांकां फुडो करपाची जिद्द सुटूना. बायल ट्युरिस्टांक रेस्क्यू करूंक दादल्यांक अडचण येताली. आतां बायल मनीस आशिल्ल्यान तांकां बऱ्याक पडलां. साहिल मांद्रेकाराचो खासा रिपोर्ट. एज अ लायफ गार्ड तुका कळ्ळें? एक्चुली आमच्या गोंयान खंयच चली लायफ गार्ड ना. वेरेज जेन्ना आमकां फर्स्ट बॅच म्हणून घेतली तेन्ना आमकां खंय तरी इंट्रस्टेड आसलो. स्विमिंगाक इंट्रस्ट आसल्या कारणान हांवें लायफ गार्डान येवपाक चिंतलें. म्हजो भावय लायफ गार्ड आशिल्लो, सो त्या इंट्रस्टान हांव हांगा आयलें. बीइंग एज अ गर्ल लायफ गार्ड तुका कितें प्रॉब्लम फेस जाता हेजेर ऑन ड्युटी? एक्चुली आमची जी सोसायटी आसा, लोक जे आसा तेंचो मायंडसेट कसो आसता सांग, हे रिस्की काम आसल्या कारणान स्विमींग हे ते सगळे चल्यांचेच हितून पळयतात. इवन हांगा सुद्दां आमी जॉयन जाल्या उपरांत मेल डॉमिनेटींग सोसायटी आसल्या कारणान चली लायफ गार्ड आसले की एक एकदां तांकां शॉक दिसता, अरे चली लायफ गार्ड आसा. एक एकदां बऱ्या भशेन ताका रिस्पॉन्स दिता. वेरेज खुबदां अशें जाता की ते फकाणां मारतात आनी कितें करता. इवन ड्युटी ऑन ड्युटी आसतना सुद्दां चडशे जाण बरेच म्हणटा, पण एखादो कोण तरी मेळटा जो पळयतच रावता आनी कितें करता. बाकीचे आनीक काय फेस डिफिकल्टीज जायना चड. म्हणजे म्हाका म्हाज्या स्वताचेच कितें तरी करियरान वेगळें करपाचें आशिल्लें. एक्चुली हांव बिजनस करपाक सोदतालें. मागीर भावान हेतून हाडलें कारण एकय चली नासलें आनी खंयचे बीच म्हणटा की खुबशे ट्युरिस्ट येता, तातूंत चलये आसता. ती प्रत्येक गजाल किंवा कम्फर्टेबल जायना. जेन्ना रेस्क्यू जाता आनी कितें जाता, जेन्ना फिमेल रेस्क्यू जाता तेन्ना चडशा टायमार कोणूच चली ना वांगडा लायफ गार्डांच्या. सो खूब कॉम्प्लिकेशन्स येताले कारण एक एकदां CPR दिवपाक किंवा आमकां AED मशीन लावचें पडटा. सो त्या टायमार खूब इश्यूज जाता की बायलेक तूं हात लावनाका म्हाज्या बायलेक येते. सो तसल्या गोश्टीं खातीर आमी केन्ना यूज जाताले, आतां जातात फट करून कोण चली आसता ते चल्यां कडल्यान फर्स्ट एड करूंक पळयनात. तर हे आशिल्ले हर्षा नायक, गोंयचे पयले चेडूं लायफ गार्ड. स्टुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकारा वांगडा साहिल मांद्रेकर. कांपालार भगवान महावीर बाल विहारांत आर्ट पार्काचे सुवातेर वेस्ट टू पार्क करूंक गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे 9 कोटीचें टेंडर. थंय आयफेल टॉवर, ताज महाल असल्या कलाकृतींच्यो खंय प्रतिकृती करपाच्यो. गोंयच्या कलाकारां कडेन देख दिवपा सारकी कला आसतना असल्यो गजाली कित्याक काय म्हूण कलाकारांचो प्रस्न. टेंडर कॉन्ट्रॅक्टराचे भरीक घालूंक म्हूण आरोप.
की त्या आता जे टेंडर आहा ते खंयची तरी कंपनी घेतली 17 लाख भरपाक गोंयच्या आर्टिस्टा कडेन कोणा कडेन पयशे नात आनी ते कितें तरी करून दवरतले थंय आनी ते आयफेल टॉवर येतले आनी दीस वील बी वेस्ट ऑफ मनी. This is a golden opportunity for artists of Goa to show their talent. Artists of Goa are intelligent enough and creative enough to create new works, their own imagination, own creativity. They don't need to do a replica of some Eiffel Tower, which is absolute stupidity. So my appeal to Waste Management Corporation is please withdraw this tender and let us look at these issues together along with the committee of artists and take this forward. म्हणून हांवें अश्यो स्टेटी पळयल्या तांचे कॅपिटल सिटीज आसा जर हैदराबाद आहा बेंगलोर आहा थंयसर तुका वेस्टा पासून जे तयार केल्ले स्कल्पचर्स आसात ते युनीक दिसतात आनी तेचेरूय गव्हर्मेंटान लक्ष मारचें आनी पळोवचें की आर्टिस्टांनी केल्ले ते टेंडर करून नाशिल्ले किंवा तांकां एक वर्कशॉप दिल्लो की तुमी 2 म्हयने रावात थंय आनी काम करात म्हणून. सो तांच्यांनी वेस्ट आसा तो युटिलायज करून ताच्या पासून आर्ट तयार केला. सो म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान हाचो विचार करचो आनी जें कितें चल्लां तें अशें दिसता ते कॉन्ट्रॅक्टराचो फायदो. आर्टिस्टाक काय फायदो ना. आर्टिस्टाक बेश्टे यूज करतले आनी ते 9 कोटी काय कितें आसा पळय तातूंतल्या आर्टिस्टाक हार्डली 1 कोटी मेळटलो कारण तांकां एक लाखार जर सॅटिस्फायड केलो जाल्यार बाकीचे पयशे खंय वयतले तो कॉन्ट्रॅक्टर व्हरतलो. सो म्हाका दिसता अशें आर्ट जावचें ना. सो आर्टिस्टाकूय जस्टीस मेळपाक जाय आनी गोंयच्या आर्टिस्टाक जस्टीस मेळपाक जाय आनी नाल्यार तुमी आनीक बरे व्हडले इंडियेचे आर्टिस्ट इन्वायट करूं शकता त्याच फंड्सान. दसऱ्याच्या उत्सवाच्यो गोंयच्या गांवांनी तरातरा आनी परंपरा. 70चे कोपाड्डेंचो धनगर समाज दसऱ्याक म्हालचे पंढरीची पुजा करता. समाजाच्या प्रत्येक घरांनी वचून विसर्जन विधी करपाची परंपरा. ढोल वाजोवन पुजा विधी जाता. उपरांत नैवेद्य दाखोवन विसर्जनाची पद्दत. 70तल्यान कल्पेश गांवसाचो खासा रिपोर्ट. देवाक 5 नाल्लांचे एक तोरण म्हणून बांदता. माटी कशी चवथीक बांदता तशीच दसऱ्याक आमी एक नाल्लांचे एक अशें बांदता. फुलां आनी एक रोजां बिजां तसले हे बांदता. मागीर तुमचो 3 दीस जागर आसता ना. काल आमी म्हणून अशें आरती देवाचे अशें हे केल्ले आनी आयज देवाचें हे विसर्जन. आयज विसर्जन. विसर्जन तिसरो दीस म्हणजे 3 दीस. 3 दीस म्हणजे प्रत्येकागेर आसता हे तुमचे. प्रत्येकागेर प्रत्येक दारादारान वचून अशें करचें पडटा. हय. विसर्जन म्हटल्यार देवाक आमी हांगा नैवेद्य दाखयता. नैवेद्य दाखयता आनी मागीर आमी हे सगळे हांगा पुजा बिजा केली न्हू मागीर तेका आमी विसर्जन अशें म्हणटा. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.